विक्ट्री मेळटा तुका कशें दिसता सर? खूप आनंद जाता आज सांगेकारांनी आपले सांगेचे अस्तित्व खंय तरी आमी फुडें काडपाक फुडें सरले आनी तेणी आज दाखोवन दिले कडेन आसा की सांगकार खंय तरी जिवंत आसा आनी सांगकारान आपले अस्तित्व घडोवपाक खातीर खंय तरी सक्षम आसा आनी ताणें आज दाखोवन दिले कडेन आसा हांव खरेंच तांचें आयज खरेंच हांव आमचे सांगकार भावाचे पूर्णपणे आभारी आसा. आज हे सांगकार भावांनी आपले सांगकार म्हण कितें हे सगळ्या लोकांक दाखोवन दिले कडेन आसा आनी आमी पयशाक किंवा कसल्याच हाका आमिशाक बळी पडचे ना आनी बळी पडनासतना आज जे पळय रिजल्ट दिला तो खरेंच मनांतल्यान तांकां धन्यवाद दिवपा सारको आसा. सिस्टमीकडचे खूपशे प्रॉब्लेम आयले आमकां पूण तरी आसतना आमी ते सिस्टमाचे कांय हें नासतना आमी सगळें बिग क्वेश्चन प्रसाद विच वे विल यू गो खंयच्या सायडीन वतलो तूं काँग्रेसी बरोबर ताजो विचार अजून करपाक जाय आमकां सगळे आमचे जे वर्कर डिमांड कितें आसा आसतलें तांकां सगळ्या वर्करांक डिसायड करून आमी करतले ताजो यू डिसिजन विल बी अ पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट ना अजून डिसिजन घेतला आमी घेतली डिसिजन. And do you think that the AMDA issue जालो regarding that liquor factory was that the main reason सुभाषाची defeat ना तूं सगळे सांगकाराचे एक गेल्ले 5 वर्स पयलीं जो लोकांनी पळय एक आघात भोगले कडेन आसा ताजें हें उत्तर म्हणून आज लोकांनी दिले कडेन आसा. व्हडली पार्टी आसली पण अजून जिंकलो तूं एज इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट सांगे खातीर भरपूर हें आसा आमचें आनी ते करपाक आमी सक्षम आसतले. मायनिंगाचो इशू आसा ना अजून कांय ना आमी मायनिंगाचो इशू आसा हाऊ विल यू लुक एट हे सगळें हँडल करपाक जाय ताका करतले जाल्यार एक वेवस्थीत वाट दवरून फुडें करपाक बायपास जो जाल्लो ताजे खातीर तुमी कितें म्हणपाक? विचार करया ताजेर आमी सगळ्यांनी मेळून कित्याक सगळ्यांक कॉन्फिडन्साक घेवन विचार करपाची गरज मेन आसा. मॅन्डेट फॉर एनी टर्म्स अँड कंडिशन मेन मॅन्डेट कितें आसतलें आमचें हॉस्पिटलायजेशन आसा आमचो ग्रावंडाचो इश्यू आसा मायनिंगचो मेन इश्यू आसा शेतकार भावाचो इश्यू आसा धरणग्रस्तांचो इश्यू आसा खूब भरपूर आसा. ना हाजो सगळे विशय जो आसा जो आमचे आमचे क्लोज जे सगळे सपोर्टर आसा ते सगळे सपोर्टरांक विचारून सगळ्यांक विश्वासाक घेवन आमी फुडलो विचार करतले. By when you would give us a decision on all? थँक्यू. Thank you.